सो गाइज इपा आम्ही पावलेली आसा हांगासर डोंगरार. सो गाइज हे जावन आसा RCB कंपनीचे हायड्रोलिक गॅस सस्पेन्शन. सो गाइज हे जावन आसा रेडिएटर कवर आणि नो हे ओव्हन नो कस्टमाइज करून घेतला. फुडल्यान यूज केला कार्बन फायबर नोज. आता पॅनल सध्या हो कलर न्हू हेजेर आनीक कसलो अलग कलर येवपाचो आहा तो बेश्टो मारला तेणे. आता हेजेर आनीक खूब कितें कितें येतलें मागीर तेका एक्चुअल कलर येतलो गाडयेचो फूल पावर सारको पळय. आता हेजे वयर आनीक कितें येतलें हें आता गाडयेच्या म्हाज्या पेंटाक वयतलें. येय मरे माय गुडनस हें पळयात कितें पळय तें. गाडी न्हू मडगांव गेला. हाय गाइज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाइज आयज आमी वयता अवीच्या गाडयेचो फोटोशूट करपाक. तर हांवें एरॉक्साचो आनी खूब व्हिडियोज बी काडूंक जाय आमकां. त्या खातीर आमी आतां भायर सरल्या आनी तुम्ही पळोवंक शकता डिसेंबर म्हयन्यात पावसान केला दमट पळय. आनी 2 दीस कितें पावस आहा रे हवे. 2 दीस कितें पावस आसा अशें म्हणून न्यूजार येयला. आतां देवाक खबर कशें कितें तें आनी कितली गरमी जाता. 5 दीस 4 दीस थंडी आनी 2 दीस गरमी. हवे बरें केला न्हू कितें तें. आमी बी करयात आसले टॅर्रासार रवी आमच्या. हय न्हू मज्जा येतली टॅर्रासार करपाक. व्हडलें कितें युट्यूबार पळोवन करपाचें कशें कितें केलां तें न्हू हवे. ट्युरिस्ट येयल्या गोंयान अशें ना की ना म्हणून न्हू रे हवे. हिपा आमी खंय पावल्यात ती आतां. ह्या फावटी ग्रास चड व्हडली येवंक ना मरे हांगासर. येवन गेले ते येवन गेली ही पळय. नाजाल्यार फाटी येयल्ली तेन्ना उब्बी आसली ग्रास. गेले गेले ते देवा फातर बी आसता हितूर. उजो व्हिडिओ काडया उजो. हय बरी काडया व्हिडिओ. ह्या फावटी बेगीनच मेली दिसता ही न्हू रे हवी कितें ग्रास. सो गायज इपा आमी पावलेली आसा हांगासर डोंगरार आनी अवी न्हू आपणाच्या दुसऱ्या चॅनलाचो शूट करता ते गाडयेंचे बिग बॉय टॉयजांचो. पळय यो रील बी काडटा शूट करता आनी हांव येयला हांगासर. आनी अवीन न्हू म्हाका ही टोपी घालून हांगासर उबें दवरला कित्याक की मातशें वतान गेल्यारूच पुरो म्हाका जाता मायग्रेन आनी मागीर 2 दीस 3 दीस अशी करून म्हाजी तकली न्हू खूब दुखता. त्या खातीर न्हू हांव हे सदांच कॅप घालता. आतां तुमी म्हणटा आसतले की बाबा हांव टोपी कित्याक घालता कॅप कित्याक घालिना. कॅपाचें कितें जाता जाणां 2 व्हिलरीर जेन्ना भोंवता जाणां तेन्ना ते कॅप न्हू उडोवन वयता आनी रस्त्याचेर पडटा आनी ही टोपी बी न्हू खंयचरूच पडना कांय टेन्शनूच ना. आनी म्हाका बरी दिसता ही टोपी घालपाक. सो हांव ही टोपी घालता कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी पळय काडटा आपणाच्या गाडयेचो व्हिडिओ बी. येयल्या मरे फटाफट. अरे येयल्या मरे फटाफट. तू ह्यो झगडटा म्हाजे कडेन पयल्याच न्हू स्वता दवरता दवरले चष्मा काडटा नाजाल्यार बरें दिसना. ओके हे बी दवरता. मोबायल घे बिहेव कर मातशें बिहेव.
हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात. सो गायज, आयज हांव तुमच्या मुखार घेऊन येयला आमची एरॉक्स म्हटल्यार ही फुल नो मॉडिफाईड केल्लेली आसा. आणि तुम्ही पळोवं शकता की हेजो नो फुल हुलियाक नो बदलला. जेन्ना पयली नो ही एरॉक्स हाडलेली पळयात तेन्ना ही असली ब्लू कलर आणि नो ही इतली खास दिसना असली. आणि आता तुम्ही पळोवं शकता हेजो लूक नो सारको बरो येयला. कळ्ळें नो, जो चेडवांकूय आवडटा आणि चेड्यांकूय आवडटा. सो गायज, हे जावन आसा RCB कंपनीचे हायड्रोलिक गॅस सस्पेन्शन. आणि हे पळय, हे न्हू सारखे अशे बाउन्स जाता. कळ्ळें न्हू. हेजी एकूच प्रॉब्लम आसली ह्या गाडयेची. जेन्ना ही नेवी हाडलेली पळय तेन्ना न्हू हेजे सस्पेन्शन न्हू सारखे बकवास आसलेले. कळ्ळें न्हू तुमकां. फाटल्यान बी कितें जातालें सांग, हांव बसतालें न्हू तेन्ना धाडावतालें, सारखे खूब बॅक पेन बी जाताले. त्या खातीर न्हू आमी हेजे सस्पेन्शन न्हू चेंज केला आणि हे घातला हायड्रोलिक गॅस सस्पेन्शन. सो गायज, आनी एक तुमकां कितें दाखयता. हे पळय, आमच्या न्हू हे सायलेन्सराक आसा कार्बन फायबर न्हू सायलेन्सर कवर. आणि हेतूर तुम्ही पळोवं शकता कितले बरे दिसता ते. गाडयेचो लुकूच सारको चेंज जाल्लो आसा. सो गायज, हे जावन आसा रेडिएटर कवर. आणि न्हू हे हांवें न्हू कस्टमाइज करून घेतला. पळयात कितले बरे दिसता ते गोल्डन कलराचे. हे तर सगळ्यांकूच आवडटले, जाणट्यांक, भुरग्यांक, चेड्यांक, चेडवांक, सगळ्यांक. कितें म्हणटात तुमी? सारखे न्हू, बरो दिसता न्हू ह्यो पळोवपाक. आनी एक तुमकां दाखयता. हे पळय, हेजेर पाय दवरून ही गाडी लावताली म्हणून हांवें न्हू इंडोनेशियांतल्यान इम्पोर्ट करून हे पळय फूटमॅट कवर हाडला. कितले बरे दिसता ते. आणि धुवपाक बी इझी सारखे. सो गायज, ही तुम्ही पळोवं शकता. ही न्हू हांवें भायरसून इम्पोर्ट करून हाडला डिस्क प्लेट. आणि केदी व्हडली आसा ती तुम्ही पळोवं शकतात. हे पळय, सारखे चक्र कशे. आणि न्हू हेतूर न्हू ब्रेक न्हू सारखे जबरदस्त लागता. खबर आहा तुमकां. आणि हे पळय, ही जावन आसा विला. कितली सुंदर दिसतात ती पळोवं शकता. क्रिस्टलाइज विला, मॅकविला. सो गायज, हे पळय, एका फुडल्यान यूज केला कार्बन फायबर नोज. पळयल्यात कितली बरी दिसता ती आमची गाडी हेज्या लागून. आणि न्हू हे खुबश्या भुरग्यांक बी आवडटा. भुरगीं आतांची कार्बन फायबर करीत असता. आमकां ल्हान आसतना खबर नासले कार्बन फायबर कितें ते. आणि आता हांव वांगडा लागून हे सगळें शिकला. आणि हे पळय, हांगासर तर तुमचो लक्ष गेला आसतलो. ह्यो जावन आसा कार्बन फायबर वायझर. आणि हेजे नट पळयात, हे न्हू हांवें इम्पोर्ट करून हाडल्या. बरे दिसता न्हू. हे बारीक बारीक सुद्दां न्हू गाडयेचो न्हू फूल लुकूच चेंज करता. आता तुम्ही म्हणता आसतले हे फक्त नटूच न्हू, पूण ह्या नटांक लागून न्हू गाडयेचो लूक न्हू चेंज जाता. खबर आहा तुमकां. सो गायज, हे पळय, आमच्या गाडयेचो ह्यो कलर जावन आसा कलर शिफ्टिंग न्हू नाडो ग्रे. हेतूर न्हू ग्रे, पर्पल न्हू सगळो मिक्स जाता. आणि अलग अलग न्हू कलर दिसात रावता. कळ्ळें तुमकां. आता ही आमी वतान दवरल्या आणि ह्यो असो कलर दिसता पळय पर्पलिश कहे. ते समज आता काळोखान दवरीत न्हू जाल्यार ग्रे आणि ब्लॅकिश कसो दिसता. सो ह्यो शिफ्ट जायत रावता. सो गायज, हे पळय हांवें न्हू हेतूर इंजिन बॉक्सान आणि फिल्टर बॉक्सान लायटी घातल्या पळयात. काय बरो दिसता त्यो. सो गायज, हे जावन आसा CVT कवर आणि हे जावन आहा फिल्टर बॉक्स कवर. आणि तेजेर पळय हो रिमोट आसा. त्या रिमोटाचेर आमी हे कलर चेंज करू शकता. पळय समवॉट लायक दिस. पळया, हे इतले म्हाका कलर लायक जायना. हांव दवरीत जाल्यार रेड कलर दवरता. रेड आणि व्हायट मातसो बरो दिसता कलर पळोवपाक. आणि आयज पळय रेड सारको प्रिमियम दिसता कलर पळोवपाक. आणि काळोखान जाल्यार आनीकूच बरें दिसता. आता सध्या काळोख सारको जावना म्हणून तुमकां सारखें कळना आसतलें. हय. सो गायज, हे पळय, गाडयेक आमी न्हू हेडलायटीन कितें कितें केला पळय ते आमकां जाय तशें मोबायला वयल्यान कलर चेंज करूंक मेळटा. हो म्हाजो फेवरेट रेड कलर. ब्लू आहा, खूब जाण आहा पळय, खूब आहा पळय. पळयला. सो आमी यूज करता पळय नॉर्मल हे व्हायट यूज करता, येल्लो, खूब कलर आहा पळय. तितून ग्रीन आसा, रेड आसा. पळय इनहॅन्स जाता कलर हे सगळे. आणि जाय जाल्यार तुका ऑफूय करूंक मेळटा पळय. ऑन ऑफ. आणि विदाउट हे पासून काय बरी दिसता पळय. फुडें व्हरून जाय पळय सकयल बँड जावं पळयात काय बरी दिसता ती. आणि रातची न्हू जाल्यार आनीकूच बरी दिसता. कितें वयता तेच कळना रातच्या मागीर. ह्यो लायटी फाटल्यान लायटी बऱ्यो दिसता. ओके गायज, रात जावच्या पयलीं आमी चल्ली घरा. बाय बाय.
I जेवण जेता right in front of my motorcycle. सो गाईज फायनली आमची गाडी ओरिजिनल प्लेसीर पावलेली आसा आनी तेज्या खातीर हांवें स्पेशल पळय कितें हाडला तें गाडी दवरपाक बरें दिसता न्हू. हे हांवें घेतलेले पणजे फेरयेक फूल पावर सारकी. हे हाडला जॅकेट ताका एलिस्टर भायरसून एडिडास फूल पावर ब्रँड सारकें. आयज घालून भोंवता ते सारखे फूल पावर. चल गो या मातशें कितें खावया भूक लागल्या. तो गायज फायनली आमी घरा कडेन पावलेली आसा आनी तुमी आयचो व्लॉग आमचो पयला आसतलो. इट्स ऑल अबाउट मोटरसायकल आनी गाडये कडेन म्हाजो मोग नेक्स्ट लेवल आसा. तुमकां खबर आसा आयज गाडयेचे सगळे डिस्क्रिप्शन आसा पळय तें हेणी केला डिस्क्राईब फुल एंटायर बाईक. बट हांवें तुमकां डिस्क्राईब केलेली जाय एरोक्स इन माय वे जाल्यार फटाफट वचा अविनेश बिग बॉय टॉयज युट्यूब चॅनलाचेर हांवें थंय व्हिडिओ घातलेली आसा ती चेकआउट करा न्हू गो. तेजेर पासून हांवें बरी व्हिडिओज घातल्या आनी आयज आमी न्हू बरे ड्रोन व्हिडिओज काडलेले आसा. ड्रोन व्हिडिओज बट हे ड्रोन व्हिडिओज तुमकां पळोवपाक जाय न्हू चॅनलाक सबस्क्राईब करा आनी फुडल्या ब्लॉगाक वेट करा न्हू गो. फुडल्या ब्लॉगान तुमकां दाखयता कितें पळय तें. आनी येस कालचो व्हिडिओ तुमकां खूब आवडलो. खूब सारे मेसेजीस आसा म्हाका आनी सगळे जाण म्हणटा की एलिस्टराचो बिहेवियर इज व्हेरी स्वीट. व्हेरी स्वीट म्हणटा ते खूप धाकटे वर्ड तेज्या खातीर. ही इज तो म्हाका एक कॉमेंट म्हाका कोणी इंस्टाचेर व्हॉट्सएपार एक मेसेज केल्या फ्रेंड ऑर ब्रदर काय म्हणून हांवें थंय तेका रिप्लाय केल्या ही इज एवरीथिंग टू मी. टू बी ऑनेस्ट म्हाजे मम्मी डॅडी भयणी उपरांत अंकिता उपरांत तर म्हाका कोणाक हांव जीव घालता जाल्यार दीस इज द ओनली पर्सन आनी तेजी एंटायर फॅमिली म्हाजी सारकी व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. एंटायर फॅमिली तेजी दे आर व्हेरी स्वीट आनी थँक्यू सो मच ब्रो वन्स अगेन. तुवें आमकां इन्वायट केलो म्हणून क्रिसमसाक. वी हॅड अ लॉट फन. वी हॅड व्हेरी स्वीट मुमेंट विथ यू गायज आनी मज्जा येयली. सो अशेंच आमी फुडें थोडे दिसा उपरांत बरें भायर भोंवंक वयपाचें आसा ते तुमच्या वांगडा ब्लॉग शेअर करपाचे आसा न्हू गो. सो येस आनी आयचो जो व्हिडिओ जावन आसा इट्स ऑल अबाउट एरोक्स. तुमकां खबर आसा आमचे जाणटे लोक काय हे इतले इंटरेस्टेड पोवचे ना पूण आमचे भुरगे कोण आसा कपल्स कोण आसा चेडवां कोण आसा जाल्यार ती व्हिडिओज ही डेफिनेटली पळयतली न्हू. आनी तुमी खंयची चेडवां बीन पळयता न्हू तुमच्या बॉयफ्रेंडाक ही व्हिडिओ शेअर करपाक विसरो नाका. मोटरसायकल न्हू कितले म्हटल्यार सारकें न्हू. हे गाडयेक कितलो खर्चो येयलो ते तर तुमकां जाय. ही गाडी कशी कितें केला खंयसून हाडला सामान ते तुमकां कळपाक जाय. व्हिडिओचेर म्हाका 5000 लायक्स जाय. कितले 5000 व्ह्यूज न्हू 5000 लायक्स जाल्यारूच हांव शेअर करतलो कितें पळय तें. आनी गाडयेक न्हू हांवें कांयच म्हाका खूब जाण कॉमेंट मेसेज करी इतलो कित्याक टायम गाडी दवरूंक. जी गाडी न्हू तुमी मोगान मनांतल्यान न्हू डेडिकेट करून तुमी गाडी करता वॉट एवर गाडीत कितेंय वस्त करता न्हू इट वील बिकम अ व्हेरी ब्युटिफूल न्हू. ती एक ब्युटिफूल पीस जावन भायर सरता. पूण तुमी ते फास्ट करता न्हू ते काम न्हू केन्ना सक्सेसफूल जायना. सो हे खातीर हांवें न्हू खूब टायम काडलो. इट टूक मी अरावंड 2.5 months 2-2.5 म्हयने बट हो रिजल्ट गावलेलो आसा. तुमकां म्हाजी गाडी आवडला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान स्पॅम करा #एरोक्स आनी कितले जाणांक एलिस्टराचो बिहेवियर लायक जाला तेज्या खातीर तुमी बरयात #एलिस्टर न्हू. आनी हेच सांगून हांव हो व्हिडिओ हांगासरूच एंड करता. तू कितें सांगूंक सोदता? ना काय ना. कित्याक
काय ना सांग तू कितें सांगूंक सोदिना कालच्या व्हिडिओ बद्दल? आमकां खूप मज्जा येयलेली. आम्ही खूप दीस जाले तेका रावलेले न्हू. आम्ही एलिस्टर केन्ना येतलो अशें करता करता 3 महिने केन्नाच जावन गेले. अरे एलिस्टरान तेका खूप सारे ढेर सारे कपडे हाडल्या, ढेर सारे चॉकलेट्स हाडल्या आणि खूप कितें कितें हाडल्या. म्हाका सॉलिड किचन हाडल्या. म्हाका लायक जाली. हांव ती गाडयेक घालून भोंवता. तुमकां दाखयता पळय. आणि आयनू आयते जॅकेट घातलेले ते जेणी हाडलेले जॅकेट घातलेले. कितले क्यूट दिसताले जॅकेट पळय. आयज जे जॅकेट घातलेले खबर आहे जेणी युट्यूबर ब्लॉगर आहा आमच्या ते एलिस्टरान हाडला आमच्या नको. मोगान हाडला आमकां. आणि म्हाकाय हाडला जॅकेट. ते तुमकां हांव स्लो फुडें दाखयता नो. आणि येस, आमचो व्हिडिओ आयचो आवडलो जाल्यार लायक करपाक विसरू नाका. व्हिडिओ इंटरेस्टिंग लागता जाल्यार सबस्क्राईब पासून करपाक विसरू नाका न्हू. हो बेस्ट टाइम आसा, बेस्ट मुहूर्त आसा, बेस्ट ऑप्शन आसा तुमकां. सबस्क्राईब करा. 7,000 जावपाक व्हेरी स्लो आसा. व्हेरी 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 खूप स्लो जाल्लेले आसा. मातशें झुकला आणि फास्ट करा न्हू. आणि फाल्यां आमी वयता मिशकूगेर. मिशकू कोण माझे फ्रेंड मिशकू आमचे क्यूट सबस्क्रायबर, क्यूट फॅमिली फ्रेंड. तेंगेर वयता आमी फाल्यां. तुमकां दाखयता मिशकू कोण ते. ओके चला, बाय बाय.